दिसता फालच्यान बिल्डिंगाचें डेमोलिशन स्टार्ट जाता आनी ही बिल्डींग खूब अनसेफ आशिल्ली, मेन रोडार आशिल्ली. सगळ्या सकयल्यान खुबशीं भुरगीं नाल्यार बायलां नाल्यार दादले म्हणजे पब्लीक चलत वताली आनी खुबशे जाणांचेर ते कपचे पडिल्ले आसा. हाजे पयलीं आमी खुबदां इवन कावन्सिलर आसतना आमी प्रयत्न केलो करपा खातीर, पूण तेन्ना तें जावना. आज आमी सगळे मेळून म्हणजे चेअरपर्सन म्हणजे आमी चीफ ऑफिसर आनी सगळ्यांनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन पयलीं घेतलें. मागीर इंजिनियरा कडेन हाजो प्रॉब्लेम एकूच आशिल्लो की 2 बिल्डिंगां मदीं आशिल्ली. 2 बिल्डिंगां मदीं आशिल्ल्या कारणान तांकां चड प्रेशरान आमकां फोडपाक डिफिकल्ट आशिल्लें. एक पोकलेन लावन नाल्यार शॉवेल लावन ते जायनाशिल्लें नाल्यार दुसऱ्या बिल्डिंगेक डॅमेज जावपाची. सो एक अशी आमी हें काडपाक जाय आशिल्ली की मिनिमम डॅमेज जाता अशें करपाक जाय आशिल्लें. आनी मागीर आमकां पाटील बाब जे आतां कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी तांणी हाजे पयलीं हें काम केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा पाटील तो एक वेल एक्सपिरियन्स कॉन्ट्रॅक्टर डेमोलिशन हातून आसा आनी खुबश्यो बिल्डिंगो ताणें मॅन्युअली केल्या आनी व्हडल्यो बिल्डिंगो थ्रू पोकलेन नाल्यार बाकीच्या हातूनय केल्या. सो ताका खूब एक्सपिरियन्स आसा. ताणें आतां सेफ्टी खातीर नॅट मारून सगळें स्कॅफोल्डिंग बी करून स्लो बाय स्लो म्हणजे ताका खबर आसा कशें करपाक जाय. आमी टॅक्निकली स्किल न्ही पूण म्हाका दिसता आमी ताकाय देव बरें करून म्हणपाक जाय. आज ही बिल्डींग ताणें आमकां 4 लाखांक म्हणजे आमी रिक्वेस्ट केलो ताका कित्याक म्युन्सिपालिटी कडेन तशें बजेट नाशिल्लें आनी त्या बजेटान ताकाय बस नाशिल्लें कित्याक ताका चड प्रायस जाता. पूण ताजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक वॉलंटरी सर्वीस एक वास्कोकारा खातीर ताणें आपूण इतल्या बेसीक कॉस्टान आपूण करून तुमकां दिता कित्याक तें डेंजरस जाता. ही आमची म्युन्सिपालिटी ओल्डस्ट बिल्डींग. जायते लोकांनी कंप्लेनी दिल्ली आमकां आनी आमचे MLA राजेश सरकार वास्को जेन्ना तो इलेक्ट जावन येयलो तो म्हणजे फाटल्यान दाखयत आसलो की बिल्डिंगे ही अनसेफ बिल्डींग आहा. लोकांनी कंप्लेन येता, लोक येता वयता गाडीचे कपचे पडटा. तेन्ना हांवें म्हणलें बरें. मागीर आमी कॉन्ट्रॅक्टरा आमी मिटींग घेयली, रेजोल्युशन घेयलें. मिटींग रेजोल्युशन सगळ्यांनी सांगलें की ती डेमोलिशन करची अनसेफ आहा ती. मागीर आमी कॉन्ट्रॅक्टर चयलो पाटील इन्फ्रास्ट्रक्चर पाटील बाजीराव पाटील ताका मेळ्ळें. ताणें आमची C बिल्डींग डेमोलिशन केला बायणां. तेजें हांवें काम चयलां. मागीर तें जाल्यार आपूण करता ताका हाडलो आनी आमी ताका दोनूय ती बिल्डींग डिफिकल्ट आहा दोगांय मदीं 2 बिल्डिंगे मदीं आहा. मागीर आमी ते इंजिनियराक मेळ्ळे माधुराव कामत कामत ताका मेळ्ळे. ताका थोडी आमी हें घेयलें थोडे ते कडेन विचार घेयले आनी ताका मांडले. मागीर आमी ते भाशेन ती आतां बिल्डींग स्टेप बाय स्टेप हें जाता. सिटी कावन्सिलर खरेंच म्हाका एक रिलीफ बिल्डिंगेचें डेमोलिशन स्टार्ट जाता म्हणून कित्याक खूब पयलीं म्हणजे MLA तेन्ना पयलीं कावन्सिलरूय आशिल्ले तेन्ना पयलींच्यान आमी जे सिटीन अनसेफ बिल्डिंग्स आसा त्या बिल्डिंगांक डेमोलिशन जावचें म्हणून आमी मागत आसा. पूण फायनली ताची सुरवात जाता. आय एप्रिशिएट चेअरमॅन जे आसा तांणी आनी MLA मेळून जे एफर्ट्स घालून जे वेवस्थीत डेमोलिशन कित्याक सारकी 2 बिल्डिंगेच्या मदीं आसा ही बिल्डींग आनी इट वॉज चॅलेंजींग म्हणजे अशा बिल्डिंगेक तूं डायरेक्ट फोर्स लावन आमी ती काडूंक शकना. सो सगळे डिसायड करून आज जे डेमोलिशन स्टार्ट जाता